अन्न आणि वखद प्रशासनान तिसवाडी मालातल्या आस्थापनांचेर कडक कारवाय केली। या कारवायेत प्रशासनान नितळसाणीच्या नेमांक पाळो दिवंक नाशिल्ल्यान 3 आस्थापनां बंद केली। हातूंत कॅफे बेंगलोर, सेंट्रल किचन आणि बबलू चिकन सेंटर ह्या आस्थापनांचो आस्पाव आसा। तशेंच प्रशासनान 21 आस्थापनांची पळोवणी केल्या। हातूंत 2 आस्थापनांक दरेकी 5,000चो दंड घातिल्ल्याचें कळटा। ह्या आस्थापनांक सुदारणा करपाची नोटीस जारी केल्या। 14 दिसां भितर सुदारणा केली ना जाल्यार तांचे परवाने निलंबीत करतले खंय।